Welcome to the Garden of Glory. लोयलाच्या सांत इनासाक मागणे. लोयलाच्या सांत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आणि अंकवार मारयेचे राखणेखाल तुझे संसारी जिवीत सारकेंच सोडून आणि मन बदलून सगळ्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलो आणि बापाची होडान होड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलो. जेजूचे हात्यार जावन आणि ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आणि सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हें सोगोट आख्या मनशाकुळाक बापाचें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोड्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदीं फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासतांव आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पितांव. घे दोनया म्हजी सोत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.